ट्रायंगल जो आसा, एज्युकेशनाचो एक ट्रायंगल आसा, तितून ट्रायंगलान कोण कोण येतात तर पेरेंट्स, टीचर्स आणि कोण येतात स्टुडंट्स येतात. हो जो ट्रायंगल आसा तुमकां खबर आसतली की त्रिकोण जो म्हणटात पळय तो त्रिकोण इतलो मजबूत आसता की तितून तुमी खंयचीय सायड तेजी जर केली जाल्यार तो तेजो आकार चेंज जायना. आनी जेन्ना हो ट्रायंगल जो आसा तो मजबूत जर जालो जाय जाल्यार शिक्षणाक जी प्रगती जी आसा ती जावपाक ताका वेळ लागचो ना. आनी हो मजबूत जावपा खातीर पालकांचें प्रबोधन करपाचें खूब गरज आसा. कारण तुमकां खबर आसतली की जास्तीत जास्त जे भुरग्यांचो वेळ जो आसा तो पालकां बरोबर आसा. आनी पालकांचें प्रबोधन जावपाक जाय. पालकांक एनईपी म्हणजे कितें तें कळपाक जाय. तशाच पद्दतीची एनईपीचो कल जो आसा त्याच प्रमाणे आसा. जशें आमी म्हणटा ओल्ड इज गोल्ड तशेंच आसा की तसोच कल आसा की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा तितून अशें आसा एखाद्या भुरग्याचे जो आसा तर एका हितून जर तो बरो आसा जाल्यार तीच ताका लायन दिवन जी आसा तीच तेजें डेव्हलप करप आनी ताका फुडें व्हरप. आनी हांगा न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जे आमी पयलीं जे आशिल्ले ओल्ड एज्युकेशन आमी म्हणटा की ब्लॅकबोर्ड आणि चॉक जो आसा, चॉक आणि ब्लॅकबोर्ड आतां ग्रीन बोर्ड येयल्यार हेजो संबंध चड येतलो. नव्या एज्युकेशन पॉलिसीन हाजो संबंध ना. फुल्ली एक्टिविटी बेस्ड एज्युकेशन, फुल्ली एक्टिविटी बेस्ड एज्युकेशन. आणि हे एक्टिविटी बेस्ड एज्युकेशन आसतना लर्निंग आउटकम जो आसा पळय न्ही, लर्निंग आउटकमाचेर तेजो मुख्य तेजो भर आसतलो की भुरग्यांक जे आसा शिकयलां भुरग्यांक जर ताका येता काय ना. आमी म्हणटात वाचन म्हणटात, वाचन आनी लेखन ही फक्त एक कौशल्य आसा, इट इज अ स्कील. पूण कशें आसा भुरग्यांक जर वाचन येता, भुरगो एक शब्द वाचता जाय जाल्यार तो ताका तेजो अर्थ समजता काय. आज एज्युकेशन पॉलिसी गरजेची आसा आनी तो ह्याच गजालीचेर विचार केला. आनी तातूंतले दोन गजालींची आमी त्या एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे आत्मा सर सांगतलेच, पूण दोन गोश्टीचेर आमी ताजेर भर दिता. तातूंत एक गोश्ट म्हणटा ती आमी सगळ्यांनी म्हणजे बदलत्या काळांत ताजेर चर्चा जाताली आनी ताजेर खूब मोठो प्रभाव पडटलो. तो म्हणजे की गुणात्मक म्हणजे मुल्याधिष्ठीत शिक्षण. म्हणजे मुल्याचेर म्हणजे एखादो विद्यार्थी शिकता आसतना ताका मुल्यांक आसत जर जायत, ताका आपूण कसो वागचो कसो उलोवचो हेंच तर ताका येना आसत जर जायत न्ही जाल्यार असो विद्यार्थी शिकून कसलें काम आसता तो. म्हणजे एखाद्या खंयच्या कंपनीक एखाद्या आस्थापनाक गेला आसत ताका समोरच्या आपल्या कलिगांनी उलोवपाकच येना आनी त्या शिक्षणाक काय अडचण म्हणून ताजेर खूब मोठ्या प्रमाणात चर्चा जाताली. आनी तातूंत आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन तोय आस्पाव मोठ्या प्रमाणात केल्लो आसा. ताच्या पेक्षा सगळ्यांत मोठो आज जो सगळे कडेन चर्चा जाता ती म्हणजे स्कील बेस्ड एज्युकेशनाचेर. हांगा सगळे कडेन चर्चा करता आमी. आज जरी हांवें म्हणलें 2020 सालांत जर एज्युकेशन पॉलिसी लायली जाल्यार म्हाका दिसता ती सारकी लागपाक जाय आसा न्ही आनी 10 वर्सां लागतली. म्हणजे सारकी आमकां कळपा खातीर म्हणजे एज्युकेशन पॉलिसी लायली, एज्युकेशन पॉलिसीचो अवेरनेस जो जावपाक जाय आसा आनी म्हणजे सगळ्या पालकांक सगळ्यांक कळपा खातीर बाबा कितें तें धोरण आनी तें आज आमी कळटलें. आज आत्मानंद सर भाशण करतलो आमकां कळटलें, पूण तें खऱ्या अर्थान 100% इम्प्लिमेंट जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां यश जें आसा तें कितलें मेळटलें हाजें आमकां मूल्यमापन करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता 50% जरी यश आयलें जाल्यार म्हणजे सक्सेस. म्हणजे 50% जर एक पालकांक हें सगळें कळ्ळें आनी ती जबाबदारीची भुमिका घेवन जर आमी आपल्या भुरग्याचे संस्कार करपाचे दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केले जाल्यार आमी खऱ्या अर्थान ते यशस्वी जाले म्हणल्यार जाता. आज तातूंच गावडे सांगताले पयलीं आशिल्लो त्रिकोण, आतां त्रिकोण ना तो आतां चौकोन जाला. हांगा शिक्षकय आसा पण ती शिक्षकाची भुमिका म्हणजे हांगा सगळेच शिक्षक आसा अशें ना. सरकारी शिक्षक कमी प्रमाणात आसा पण आमचे एडीड जे शिक्षक आसा सगळे आसा. त्यामुळे सारके शिक्षकाची भूमिका आणि पालकाची भूमिका ह्या विशयाचेर जे चिंतन जातलें तें योग्य तरेन तुमी समजून घेवचें. आमकां परत आत्मानंद सर सांगता आमी 1 दीस 2 दीस केलें म्हण जावचें ना तें आमकां. केन्ना केन्ना आसा न्ही 6 म्हयन्यानंतर आमी आमचो फुडचो पाठ मागचो सपाट जाता आनी परत ती एकदांचें परत ती चालून दिवपा खातीर परत ती गाडी घेवन घालपाची. केन्ना केन्ना कितें जाता फाटल्यान कोण नासत जाल्यार ती स्लो जाता, परत एकदांची ताका जमान ती ओडपाक जाय. म्हणजे आमकां सगळ्यांक ती जमान गाडी आनी शिक्षण धोरणाची सगळ्यांत आमी अग्रेसर आसपाचें काम करपाक जाय. पेरेंट्स आसता, गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसतात ते म्हणटा सर आमी CCL घेतल्या केन्ना
10वेक भुरग्याची परीक्षा आसा न्हू, 12वेच्या भुरग्याची परीक्षा आसा. म्हजो चलो 12वेक पावलो. हांव म्हणटा त्या वेळार गरज ना, गरज आसा ती प्रायमरी स्टेजीचेर आसा, ल्हान वयाचेर आसता. आनी त्या वेळार जर तुमी CCL काडून किंवा कितें करून ताजेर विशेष लक्ष दिलें न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ताचो इतलो बरो परिणाम जातलो. त्या 10वी 12वीन तुमकां त्याचो लीव बी काडची पडची ना. ताजें कारण कितें, ताजी जी तकलेची जडण घडण अशी घडटा की त्या वेळार ताका येला. आनी तितून गजाल आसा, ती गजाल कितें, हे 10वेन जेन्ना परीक्षा आसता बोर्डाची, त्या हितून जो ताका मार्क्स मेळटा, पर्संटेज मेळटा, तो पूर्ण 10 वर्सांच्या त्याच्या अभ्यासाच्या कंट्रिब्युशनाचेर आसता. समजा 9वी पर्यंत ताका शिकोवंकूच नासलेलें कांय किंवा तो शिकोवंकूच ना जाल्यार 10वेन पावून तो केन्नाच 99, 80 आज पास जावंक शकता. कारण परीक्षा आतां सोंप्यो जाल्लेल्यो आसात. 35% मेळूंक शकता, पण ताका हाय पर्संटेज आनी ताका शिक्षणाची संपूर्ण हें जें आसा पळय ती कल्पना येवची ना. म्हणून प्रायमरी लेवल जें आसा तें स्ट्रॉंग जावंक जाय. आनी म्हणून हे कार्यक्रम जे आहा ते प्रायमरी लेवलच्या विद्यार्थ्यांक आनी फायदो जावपाच्या दृश्टीन त्यांच्या पालकांक हे करता. म्हणून बेस स्ट्रॉंग आसपाक जाय. आनी बरी गजाल हो आतां NEP प्रमाणे हो ट्रायंगल जो आसा तो पॅरंट्साचो आसा आनी NEP हो स्क्वेअर येयलो अशें म्हणून माननीय सभापतींनी सांगलें. आनी ज्ञानान भर पडली आनी तांचे हे जे आसा पळय ते खरेंच आसा. आतां एकाडेमीक परफॉर्मन्स ट्रायंगला बद्दल आमी समजून घेवया क्विकली. तर 3 ज्यो बाजू आसता, पयली बाजू आसा ती भुरग्याच्या परफॉर्मन्साची, ती बेस आसा. त्याच्या नंतर त्याच्या परफॉर्मन्स कोणाचेर डिपेंड आसा, स्वता विद्यार्थ्याचेरूय आसा आनी टिचर्साच्या एफर्ट्साचेर आसा. टिचर जितली मेहनत जादा घेत तितले भुरग्याचे परफॉर्मन्स वाडटा. पूण हे कंप्लीट ना. ते कंप्लीट करपा खातीर जो आसा तो पॅरंट्स एफर्टची बाजू जी आसा ती जाय पडटा. तेन्नाच हे तिकटे जे आसा ते स्ट्रॉंग जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.